लायसन्स फी इन्क्रीज केल्ली आसा 200 times 300 times for the land based casinos as well as offshore casinos. पण ही आमची आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मेन मुद्दो असो आसा की जी लायसन्स फी इन्क्रीज केला ती प्रोपोर्शनेट सारकी जाल्ली ना कंपेर्ड टू ऑफशोर कॅजिनोज एंड लँड कॅजिनोज. सेकंड थिंग, हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की लँड कॅजिनोची लायसन्स फी रिड्यूस जावंक जाय. 50% to 75%, whereas offshore कॅजिनोची लायसन्स फी इन्क्रीज जावंक जाय. कित्याक देर इज अ लॉट ऑफ डिफरन्स बिटवीन ऑफशोर कॅजिनोज and onshore casinos. Offshore is live gaming, onshore is all electronic gaming. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गजाल. सेकंड थिंग, आमी आतां एरियाचेर येवया जे कॅपेसिटी आसा कॅजिनोची ती 100 square meter area of land based casinos is easily to regulate and flaunt, whereas maximum capacity of any ship not more than 400 capacity, less crew, which means no ships come under 200 people capacity. जो गव्हर्मेंटान एक ब्रॅकेट केला 200, 300, 400, त्या प्रमाणे जो मिनिमम आसा 200 तातूंत आयज एकूय शिप बसना. आनी जर बसली सुद्धा जाल्यार ते 300 घेता, 400 घेता, 500 घेता, हे पळोवपाक गव्हर्मेंटा कडेन कांय मेकॅनिझम ना. शिप बेडीचेर सकयल लागता तेन्ना कॅप्टन सांगता तुमी बंद करा घेवपाचें म्हणून. म्हणजे ते दोन करता, ते रेव्हेन्यू दिना गव्हर्मेंटाक, वेरेज ते लोक जे काम करता म्हणजे गेस्ट वता आनी जे काम करता तांचे लायफ डेंजरान घालता. तिसरे आसा जी लायसन्स फी आतां इन्क्रीज केला ती प्रोपोर्शनेट न जाता जर जावं ना जाल्यार आमचे जे लँड बेस्ड कॅजिनो आसा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सर्वायव. सो आमच्या कडेन एक प्रपोजल आसा गव्हर्मेंटाक की लँड बेस्ड कॅजिनो जे आसा तांकां तुमी लायव्ह करा. आयज लँड बेस्ड कॅजिनो आमच्या इंडियेनच सिक्कीम आसा, सिक्कीमाक लँड बेस्ड कॅजिनो लायव्ह आसा. फॉर एक्झाम्पल आमची नेबरिंग कंट्री नेपाळ लँड बेस्ड कॅजिनो लायव्ह आसा. इलेक्ट्रॉनिक कॅजिनो सुद्धा आसा लँडचेर. दोन्ही आसा, दोन स्ट्रक्चर वेगळी वेगळी फीज. कोणाक घेवंक जाय लँड बेस्ड जाल्यार लँड बेस्ड घेवचो, कोणाक ऑफशोर जाय ऑफशोर घेवचो. हो भेदभाव गोंयांत दवरून कांयच अर्थ ना. हो जर काडत जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटाचो कॅजिनोचो रेव्हेन्यू एटलीस्ट 100 crores to 150 crores रुपीज वाडटलो. आमचें आनी एक म्हणणें आसा की हाच्या फुडें आयकता आमी की मोपा एअरपोर्ट जाता, सगळे कॅजिनो मोपा व्हरता. वी आर रेडी. आमकां तुमी लँड दिया, लायव्ह लायसन्स दिया, वी आर रेडी टू कम टू मोपा ऑल्सो. We appreciate our Honorable Chief Minister for finding a way to replace revenue loss of 1,000 rupees entry fee, which was charged by Commercial Tax Department, by compensating in increase of license fee. आता 2017 जुनान GST चालू जाली. तेन्नाच्यान गोवा गव्हर्मेंटाचो जो कमर्शियल टॅक्साचो 1,000 रुपीज आसतालो टॅक्स पर पर्सन तो सोंपलो. तो आमच्या सीएमान बेस्ट केले लायसन्स फी वाडून. आय एम विथ गव्हर्मेंट. लायसन्स फी वाडयला, सारकी वाडयला, कांयच ना तातूंत. पण जी प्रोपोर्शनेट आसा ती सारकी जावंक ना लँड आनी ऑफशोर. तर म्हजो रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक की ऑफशोर जे आसा तांची फीज आनीक वाडूंक जाय एटलीस्ट 50%, आनी आमची फीज एटलीस्ट 50 to 75% देवूंक जाय. जाल्यार वी विल बी एबल टू वर्क. Otherwise it is very difficult. See, this conference basically is for the license fee of the casino, first thing. And second thing, these offshore casinos जे ओव्हरलोडिंग करता तातूंत गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू वता आनी जे रिस्क आसा लोकांचे ते वाडटा. हे गव्हर्मेंटान ध्यानान धरून तांचेर एक्शन घेवची, तांचेर कांय तरी मेकॅनिझम दवरचे
Especially weekend and long holidays, boating capacity 300, boating capacity 400, they are overloading 700 plus crew, which is very dangerous. हाज्या फुडें काय घडचें न्हय म्हणून हांव एक सावधानी म्हणून एक पॉयंट काडला हांवें. लँड कॅजिनोन 4.5, 2.5, एवरेज 4.5 to 5 times वाडयल्ले आसा लायसन्स फी. आणि लायव्ह गेमिंग म्हणजे ऑफ शोराचे 2.5 to 3 times एवरेज वाडयल्ली आसा. हो व्हडलो डिफरन्स. ती लायसन्स फी जी वाडोवपाक जाय 50 to 75%. गव्हर्मेंटाक भिवपाचें कांयच गरज ना, कोणूच बंद करचें ना. आणि इफ जर बंद करता जाल्यार हांव एश्युरन्स दिता की हांव इन्व्हेस्टर हाडटा त्या खातीर. गव्हर्मेंटान कांयच हें करपाचें ना हांच्या फुडें. देर इज अ लॉट ऑफ डिफरन्स बिटवीन ऑफ शोर अँड ऑन शोर. पळय ही जी आतां लायसन्स फी जी वाडयल्ली आसा गव्हर्मेंटान ऑफ शोराची, ही लायसन्स फी वॉकिंग्सा कडल्यानूच तांकां मेळटली. फॉरगेट अबाउट गेमिंगाची गरजच ना तांकां. They can recover this license fee from walk-ins, by which they are charging 2,000, 3,000, 4,000 per person. So I request government very seriously to make it proportionate between onshore and offshore. That's what I am saying again and again. If they increase another 50% also, if they close, I am going to bring investor. I am very happy with that. I am ready to pay same fees. I am ready to pay same fees. Yeah, that's what I am asking with government. Give us live. Government will increase revenue 100 to 150 crores. Yes. And you think there is a need to appoint a gaming commissioner because they can do all these things. Most advanced country where there is a casinos, they have gaming commissioners. Now immediately we are asking either proportionate increase or decrease in the land casino, or give us license live gaming. We are ready to do it. We are ready to pay what board is paying. Do you think Goa can sustain 2 clusters of casinos at maybe the Daboli airport and the Mopa airport? Will that be a sustainable model? Of course, there is no problem because everywhere it is scattered only. Like Korea, there is casinos all over. South Korea. But most of the planned, well-developed countries like Singapore, Malaysia, they have got casinos at one place, and we also prefer same thing at one place. Those of you all are in the up to 100 square meter size? Yeah, we existing our license fee was 300 square meter. Existing. Now with new plans we are given application to revise in the 100 square meter. Because the business is shrinking, sir. Business कमी जाता. बिझनेस खूप कमी जाता. बिझनेस पयलींच लँडाचेर बिझनेसच ना. लँडाचेर बिझनेस ना हाचें कारण तुमकां एक सांगता. हे शिपाची कॅपॅसिटी आसा 300, हे 700 लोक भरता. गव्हर्मेंटा कडेन काय मेकॅनिझमच ना तांकां पळोवपाक. आणि किती इलिगॅलिटी आसा? What are the other illegalities on offshore? No, this basically I am telling about my business. I am not come to criticize them. But if somebody is using unfair means to promote a business, He is promoting and I am losing to the customer. See, if his capacity is 300, तो जर 300 स्ट्रिक रावता जाल्यार तेच गेस्ट म्हजे कडेन येता न्ही मागीर. तो सगळ्यांक घेता. माय कॅजिनो इज एम्प्टी. On weekends, what do you think is the business for the total business? See, I can't tell you the total business, but I can tell you that one casino which capacity is, if suppose I am giving you example, it's a 300 passenger, and then he is taking 700 plus 110, 120 crew. ताका कॅप्टन सांगता सी बेडाचेर बोट लागली आनी घेवं नाका तेन्ना तो बंद करता. आनी आयज नाल्यार फाल्यां हो इन्सिडंट घडटलोच तेन्ना कोणाक ब्लेम करपाचें?